इतले दीस बोवाळ चलता ते फॉर्मेलिन खंय वीख न्हय. फॉर्मेलिन आशिल्ले नुस्तें गोंयांत केन्नाच आयले ना. एफडीएचो कोर्टात युक्तिवाद. 2 जुलैक जातली फुडली सुनावणी. पेडणेच्या नव्या बस स्टँडार काँग्रेसीन केलें भजन. बाबू आजगांवकाराच्या नांवान कुटले टाळ. बस स्टँडार मुळावे सुविधाच नाशिल्ल्यान भजनान केलो जागर. वैजकी प्रवेशा खातीर बँकेची हमीची तरतूद करची रद्द. युथ काँग्रेसीन केल्या मागणी. गोवा फॉरवर्डाचो युथ फांटो म्हणटा गोंयकारांक रकमेत दिवची सूट, मात गोंया भायल्या कडल्यान घेयात चड पयशे. वास्कोच्या मामलेदार कार्यालया भायर धुल्ल खायत पडल्यात वेंचणुके वेळार हाडिल्ल्यो व्हीलचॅरी गरजूंक दिवपाची थळाव्या लोकांनी केल्या मागणी. पूण मामलेदार म्हणटा हाचेर निर्णय घेतलो वेंचणूक आयोग. येवकार, हांव जवाहर बर्वे. पळयात खबर विस्तारान. फॉर्मेलिनाचेर सरकारान अजापीत करपा सारकें वक्तव्य केलां. फॉर्मेलिन खंय धोकादायक ना, घातक ना आनी विशारी ना. सरकारी वकील म्हणटा. मडगांवच्या कोर्टात फॉर्मेलिनाचेर सुनावणी जाली. हे सुनावणे वेळार सरकारी वकिलान हो युक्तिवाद केला. फुडली सुनावणी जुलयाचे 2 तारखेक जावपाची आसा. गोंयच्या नुस्त्या मार्केटात फॉर्मेलिन आशिल्लें नुस्तें विकतात अशें म्हणत ॲडव्होकेट राजीव गोमसान कोर्टात केस घातिल्ली. हे केशीचेर जाल्ले सुनावणे वेळार सरकारी वकील ॲडव्होकेट प्रसाद किर्तनीन अन्न आनी वखदां प्रशासनाची बाजू मांडली. पळयात तांचो युक्तिवाद. Formalin or formaldehyde present in the fish. From 16th of July when Aiwa's report came till today, fish has been being brought into Goa. Nothing has happened. There have been various reports. What has fish is not being eaten in Goa? But दोन टायपाचे फॉर्मलिन असणार. No, there is nothing like that. Formaldehyde is अजूनही प्रूव्ह झालं ना. अजूनही खंयची एक केस सुद्धा प्रूव्ह झालं. He has not shown any expert report, no? Show that there is presence of formaldehyde. Surprisingly, the advocate who has been appointed on behalf of the FDA and the police, he said that there is nothing to show that formalin is a poison. He says there is nothing to show that formalin is a poison, and as a lawyer, he says that I am not an expert to say that formalin is a poison. I think it is common sense. Even an uneducated, illiterate person will know that formalin is a poisonous substance and can cause death, and that is why there was such a huge scare. Now, I don't understand why the government or why the authorities are trying to defend these criminals. My complaint is against 17 individuals, operators of the truck who had brought this. The fishermen today are suffering because people are not coming to the fish market to buy fish because they think that fish is still laced with formalin. But somebody who is smart like me, I stopped eating fish altogether. Or at least I decided to not eat fish during the monsoon because it's not locally caught. At the most, if I want to eat fish, I will go to the shore, seashore, or somewhere where the rivers where they catch fish. I will buy from there, but I will definitely not buy from these people who are getting from Chennai, Andhra Pradesh and all. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. 2 आमदारांनी 2 फावटी उक्तावण करून लेगीत पेडणेचो बस स्टँड अजून जाग्यार पडना. बाबू आजगांवकारान तो परत सुरू केलो खरो, पूण थंय मुळावे सुविधाच नात. हाचो निषेध पेडणेचे काँग्रेस समितीन वेगळेच तरेन केलो. सरळ गेले, पेटी तबले घेवन आनी भजनाच गायली बाबू आजगांवकाराचेर. पळयात हो काँग्रेसीचो भजनी निषेध. भाजपाचो सरकार आधार ना लोकांक. भाजपाचो सरकार आधार ना लोकांक. हे जे बस स्टँड आसा, हे बस स्टँड जे आयज ओपन केला, 2 वेळा हेजे इनॉग्रेशन केला, पूण आयज हांगासर टॉयलेटूय आयज बरे तरेन टॉयलेटची सोय थंय अजून सारकी ना. गेटी बस स्टँडाच्यो बंद आसा. तशेंच हांगासर शॉप्स जी आसा, कोणाक जर शॉपान कितें जर मातशें घेवन कितें येतलो जाल्यार हांगा बस ती चुकता. स्थानीक आमदार आमचे बाबू आजगांवकर आनी जे आयज उपमुख्यमंत्री आसा तांकां म्हाका विचारपाचें आसा की हो बस स्टँड 1.5 वर्स पडून रावलो, तेन्नाय बी आमीच आंदोलन करून हेजो आवाज केलो. त्याच्या नंतर खंय तरी सरकारचे दोळे उगडले, मंत्र्याचे दोळे उगडले आनी तो ओपन जालो लोकांक. आयज ह्यो साधन सुविधाचेरूय आमी परत आंदोलन आमी केल्या नंतरूच हो सरकार हे साधन सुविधा लोकांक उपलब्ध करतलो काय स्वता म्हणून कितें तरी जाणकारान जाणीव घेवन लोकां खातीर कितें तरी करतलो हे तेणेन सांगचें. आयज पेडणेचो बस स्टँडाक
हो 27 कोटी खर्च करून सरकारान 2 फावटी दबाज्यान उदकावण केला आणि अजून ह्या बस स्टँडाचेर साधन सुविधा कांयच ना. RTO ऑफिस हे अजून थंय हाडूंक ना. जी शॉपास आसा ती ओपन करूंक ना. हांगा टॉयलेट सारखे यूज जायना. जे पार्किंग सुविधा दिला तेतून उदक भरला ती पार्किंग सुविधा सरकारान आज करूंक ना. आमचे एकूच एक सरकारा कडेन मागणे आणि हे लक्षवेधी हे भजन इतल्याकूच केला की सरकारान त्या मुख्यमंत्र्यान ह्या बस स्टँडाचेर लक्ष केंद्रीत करपाचो आणि हो बस स्टँड सुरळीत करून पेडण्यातले जनतेक व्यवस्थित खुलो करचो. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामोलकार. लाखांनी रुपयांची बँक गॅरंटीचो वाद वाडपाक लागला आणि विरोधाभासी मागण्यो बी. युथ काँग्रेसीन बुधवारा गोमेकोच्या डिनाची भेट घेऊन विद्यार्थ्यां कडल्यान घेतली बँक गॅरंटी रद्द करपाची मागणी. पूण दुसरी कडेन गोंयच्या विद्यार्थ्यां कडल्यान कमी रक्कम घेत आणि गोंया भायल्या भुरग्यां कडल्यान ती वाडोवन घेत अशें गोवा फॉरवर्डाच्या युवा फाट्यान मुख्यमंत्र्या कडेन मागलां. पळयात. MBBS कोर्सा खातीर बँक गॅरंटीची रक्कम 50,000 वेल्यान 5 लाखांचेर पावयल्या. पोस्ट ग्रॅज्युएशना खातीर ती 10 लाखांचेर व्हेल्या. बॉन्ड सायन करतनाच विद्यार्थ्यांनी कॅश स्वरुपात ही रक्कम भरची पडटली. मेडिकलाचें शिक्षण फकत पयशेकारांचीच मक्तेदारी जावन रावतली अशें म्हणत काँग्रेसीन ताका विरोध केला. प्रॉस्पेक्टसान जें मेन्शन केल्लें की जो भुरगो MBBS किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन करता किंवा डेंटिस्ट्री किंवा अलायड कोर्सीस ताका 5 लाख आणि 10 लाखाची बँक गॅरंटी दिवची पडटा. हें जेन्ना कळटकीर आमी काँग्रेस पक्षान हो विशय घेतलो आणि पत्रकार परिशदेंतल्यान आमी मागणी केली की ही जी बँक गॅरंटी जी मागल्या सरकारान ती रद्द करची आणि ते प्रॉस्पेक्टासांतल्यान तो जो क्लॉज आसा तो काडून उडोवचो. हांव परत तुमच्या मार्फत परत एकदा क्लियर करता की काँग्रेस पक्षाचो बॉन्डाक विरोध ना. आमी विरोध केला बँक गॅरंटी. जी बँक गॅरंटी आज खंयचो एक भुरगो MBBS किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशना समज एक एडमिशन घेता ताका 5 लाख आणि 10 लाख अशें ते बँक गॅरंटी दवरची पडटा. आज एक गरिबाचो भुरगो खंय तरी एक हुशार भुरगो पयशे ना म्हणून खंय तरी तेजो अन्याय जातलो आणि अशें जावचें न्ही की एक मेडिकल हें फक्त श्रीमंताच्याच भुरग्याक. मेडिकलाच्या ह्या बॉन्डा विशीं गोवा युथ फॉरवर्डान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि तांचो स्वताचोच उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसायाकय ते विशीं निवेदन दिलां. पूण तांकां ही येवजण भायर आयिल्ली नाका. फकत गोंयच्या विद्यार्थ्यां पुरती रक्कम कमी करची अशें तांचें म्हणणें. गोंया भायल्या भारतीय विद्यार्थ्यां खातीर ती 15 लाखां मेरेन वाडयल्यार तांकां कोताक येता. गव्हर्मेंट बाबा एकट्या स्टुडंटा फाटल्यान 70 ते 80 लाख मोडटा 5 वर्सांक. सो इट इज नेसेसरी फॉर द स्टुडंट टू इवन गिव समथींग फॉर द आमच्या गोंयकारांक आनी गोवा गव्हर्मेंटाक कितें दिवंक जाय तेंच्यांनी. सो तेंची सर्वीस घेता पळय आमी 1-2 वर्सां ती 3 वर्सां करची आनी आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या हॉस्पिटलांनी बाबा सर्वीस दिवची आनी सगळ्यांक लाभ जावचो अशी मागणी आसता. MBBS कोर्सा खातीर 150 सिट्स आसता तांकां. सो आउट ऑफ दॅट 30 सिटां आहा पळय ती रिजर्व आसता म्हटल्यार कोण भायले भुरगे आहा पळय तांकां. सो आमी मागणी करता की 30 सिटांचे आहा पळय तेंचे 15 लाख करचे म्हणून. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब आणि श्याम च्यारी. दर्यादेग वाठार वेवस्थापन येवजणेचो ड्राफ्ट बोळा तयार केला. काँग्रेसीन आरोप केला. सरकारान ह्या विशयाचेर वेवस्थीत विचार करूनच धोरण थारावचें अशें विरोधी पक्षाक दिसता. 2011च्या नोटिफिकेशना उपरांत 2 वर्सां भितर हो प्लॅन तयार जावंक जाय आशिल्लो. पूण सरकारान 9 म्हयन्यांचो कळाव लायला. तोय बी राष्ट्रीय हरीत लवादान आदेश दिल्या उपरांत. दर्यादेग वाठार वेवस्थापन येवजणेचो प्लॅन खरें म्हणल्यार 2013 जावंक जाय आशिल्लो. पूण सरकारान तो 2019 वर्सा केलो. तोय बी कांय पर्यावरण मोगी लोकांनी आनी कांय पर्यावरणवादी NGOनी मागणी केल्या उपरांतच. काँग्रेसीचो म्हणयारो तुलियो डिसोजान
मिडियाकडे उलयतना तशें सांगलें. तुलियो म्हणटा 1991च्या CRZ नोटिफिकेशना प्रमाण 1996त CRZ मॅप तयार केल्लो. हो CRZ 2011च्या नोटिफिकेशनाची बेसलायन आशिल्ली, पूण हो प्लॅनूच ना. एके खाजगी एजन्सीन तो केल्लो. हो मॅप 1996चो मॅप गायब जाल्लो आसा. थंय एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक कोणाक खबर ना तो मॅप खंय आसा आनी खंय मेळटलो. नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट NCSCM, they have been entrusted with the job of preparation. They have done a very cursory job of taking the 1974 survey document base map, 1974 survey document base map, and superimposing the Google images of what is prevailing in various parts of the state, and that has been called a map. There is no clue of what is the data they have collected, and even if they have collected, from where they have collected. If you talk to the various village panchayats, you talk to the various municipalities, which are the local self-government bodies, local self-governing bodies under the constitutional 73rd and 74th amendment, they have no idea. They said nobody came to our villages and nobody ever asked us what map is being prepared. The government needs to adopt a proper strategy when a document that is going to have impact on the life, the livelihood and the day-to-day affairs of the state and its citizens, rather than hurriedly push through a document and say, we have completed the document, we have completed the public hearing, now the document is ready. If it is only meant to go through the motions of a particular work, then I'm sorry, the government has failed in its objective of what is stipulated in the 2011 notification. मॅप जो केल्लो आसा तेका लागून सगळो केवळ आज गव्हर्मेंटान लोकांच्या मनान दुबाव घातलेलो आसा. आज लोकांक खबर ना एक्चुअल कितें करपाचें तें. सो आनी तितून 7 तारखेक जे पब्लीक हियरींग दवरला, नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा सेम टायम दोन कडेन लोकांक तेणी डिवायड केल्ल्या भशेन जाता. आतां हें इतल्या म्हणजे कशें आसा, बेगींतल्या बेगीन फास्ट हें सरकार हें करूंक सोदता बिकॉज ऑफ दॅट NGT ऑर्डर. म्हणजे सरकाराक एकदाचो हो प्लॅन लोकांचेर म्हणजे दाखोवपाक जाय की आमी प्लॅन केलो. मजगतीं आम आदमी पार्टीचो निमंत्रक एल्विस गोम्स म्हणटा हो प्लॅन गोंयचो सत्यानाश करतलो, गोंयकारांक फोंडांत घालतलो. दर्यादेग वाठार वेवस्थापन येवजणेचो हो प्लॅन वायट हेतान केल्ल्यान गोंयकारांनी तो न्हयकारचो असो उलो आम आदमी पार्टीन मारला. खुबशे गांव कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जो ताणें हाडला, सरकारान जो हाडला, तो जर लागू जालो जाल्यार खुबशे गांव नाच जातले. आनी चड करून आतां हांगा बाणावले वाडी जी बीच आसा थंय लोकांची घरां बी सगळीं नाच जातली. हांगा लोटले गेले जाल्यार थंय लोटले गांवाचे गांव नाच जातले. इंडियन जे व्हडले बिझनेसमॅन आसा तांचे खातीर हो कोल मोठ्या प्रमाणात कोल इम्पोर्ट करपाक आनी तांचे प्रॉफिट वाडोवपाक हें सगळें कारस्थान सरकारान रचलां. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत पळोवया फुडल्यो खबरो. अपंगूळ मतदारांक मतदान केंद्रा मेरेन व्हरपा खातीर वेंचणूक आयोगान हाडिल्ल्यो व्हीलचॅरी धुल्लखायत पडून आसात. मुरगांवच्या मामलेदार कार्यालया भायर 100 वयर व्हीलचॅरी पडिल्ल्यो आसात. ह्यो व्हीलचॅरी पेड्ड्यार करून उडोवचे परस गरज आशिल्ल्यांक दिवच्यो अशें थळावे लोक म्हणटात. लोकांच्या पयशांचो असो गैरवापर कित्याक करतात? थळावे लोकांनी प्रश्न केला. जाल्यार मुरगांवचो मामलेदार म्हणटा वेंचणुके वेळार तांकां ह्यो व्हीलचॅरी दिल्ल्यो. वेंचणुके उपरांत तांणी त्यो परत ताब्यांत घेवन तांच्या कार्यालया भायर दवरल्यात. वेंचणूक आयोगा कडल्यान सुचोवणी ये मेरेन त्यो ह्यो व्हीलचॅरी दवरतले अशें ताणें सांगलें. आमचे गव्हर्मेंटाचे फंड्स जे एक्सपेंडिचर करपाचे आसा पळय ताचो एक प्रोसेसूच सामको रॉंग चलता. म्हणल्यार खंय तरी एक रॉंग मॅसेज लोकां कडेन पावता. वी स्पेंड करोड्स ऑफ मनी ऑन द नेम ऑफ इलेक्शन
आनी लोकां खातीर निडी लोकां खातीर आमी व्हीलचेअर्स हाडटात आनी व्हीलचेअर्स आमी अशे हाडून उडयतात. त्याच्या पेक्षा तो निडी मनीस जो त्या दिसा वोटिंगाक येयलो ताका सुद्दां ते एक व्हीलचेअर जर दिल्लेले जाल्यार नेक्स्ट टायम येता आसतना हे बर्डन आमचेर येवचें नासलेलें. आनी हे न्हू सगळे पिड्ड्यार जावन वचपाचें आहा. त्या पेक्षा ते इट शूड बी गिवन टू द निडी पीपल. आयदर इट शूड बी गिवन टू द हॉस्पिटल्स or else तुमच्या हेल्थ डिपार्टमेंटाक wherein they can utilize these chairs and during election time they can get it back. एक्चुली इलेक्शन जालें तेन्ना बरी इनिशिएटीव घेतली गव्हर्मेंटान की बाबा कोण हँडिकॅप हे आहा तांकां ही व्हीलचेअर्स यूज जावपाची. पूण आतां इलेक्शन जालें पूण हे अशें आयडल पडलेले आहा. सो अशें म्हाका दिसता की हे आयडल उडोवच्या परस अशें ते पावसान आतां भिजोवन पिड्ड्यार जातले. हो एक पावस गेलो म्हणल्यार ते व्हीलचेअराचो नो यूज जातलो. हे इतले नो यूज म्हणल्यार युजलेस करच्या परस ते व्हीलचेअरांक कोण निडी आहा तांकां व्हरून तांकां दिवपाचे. ह्यो व्हीलचेअर्स ज्यो आसा त्यो इलेक्शन कमिशनान आमकां हांगा दिल्ले आसा. ड्युरींग इलेक्शन प्रत्येक पोलिंग बुथाचेर दवरून विकलांग लोकांक हँडिकॅप लोकांक त्यो ताजो यूज जावचो म्हणून दिल्ले आसा. त्यो आमी पोलिंग स्टेशनार ड्युरींग ऑन इलेक्शन डे आमी त्यो दवरिल्ल्यो आनी त्यो परत आमी आमच्या ताब्यान आमी हाडून दवरिल्ले आसा. आतां वी आर वेटिंग फॉर इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम इलेक्शन कमिशन CEO ऑफिसांतल्यान की खंय दिवपाच्यो त्यो ताजे खातीर आमी त्यो कडेन दवरिल्ल्यो आसा. आनी दुसरें ताका पावस लागना ते शेडी भितरूच आसा. वावजड आयले नंतर एखादें उदक मातशें लागता पूण तशी ते स्पॉयल जातली अशा जाग्यार ते दवरिल्ले ना. वेवस्थीत व्हरांड्याक दवरिल्ले आसा. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. कब्रस्तानच्या विशयाचेर साश्टीच्या राजकारण्यांची कसरत अजून चालूच आसा. नावेली शिरवड्या सरकारान कब्रस्तानाक नवो जागो सोदलो पूण ताकाय थळाव्या लोकांचो विरोध चालूच आसा. आनी दुसरे वटेन उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय मुसलमानांचेर अन्याय जावचो ना आनी अत्याचारय जावचे नात अशी आश्वासनां दीत आसा. पळयात ह्यो दोनूय खबरो. मसणभूंय कब्रस्तान शेमेत्तर ही त्या त्या धर्मांतल्या लोकांचे कुडी खातीर सासणाचो विसव घेवपाची सुवात. दरेक धर्म सांगता निमण्या प्रवासाची ही सुवात पवित्रच आसता. पूण जायते कडेन ही पवित्र सुवात बांदपाक विरोध जातना दिश्टी पडटा. कांय तेंपा आदीं म्हापशें आनी पेडण्यां अशीं प्रकरणां गाजिल्लीं. मसणभुंयेंत लासपाक दिनात म्हण घरच्यांक तांचे मडे घेवन भोंवचें पडिल्लें. हालींच मये पैरातय मसणभुंयेंत कूड लासपाक थळाव्यांनी एका समाजाक विरोध केल्लो आनी आतां हो शिरवडकारांचो कब्रस्तानाकच विरोध. तांणी तर राष्ट्रीय हरीत लवादा कडेन कागाळ करपाची शिटकावणी दिल्या. अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल रेजोल्युशन तेन्ना शिरवडेंत एक ब्युरल ग्राउंड्स करपाक सोदताय. सो तेजेर आमी ऑब्जेक्शन आसा. वी आर ऑब्जेक्टिंग टू द लँड इन क्वेश्चन. सो ते लँड इन क्वेश्चन इज सारकें इको सेन्सिटीव कॅचमेंट एरिया आनी ते केलें जाल्यार ते रिवर पोल्युशन जातलें. द लँड इन क्वेश्चन पळय गव्हर्मेंट एक्वायर करता तें ऑलरेडी इलिगल फिलिंग जाल्लें आहा ताजें. तोच प्लॉट ऑफ कोण कंप्लेन केला ताजें कोणें एक्शन घेयलें ना. पूण तेच प्लॉटाचेर आतां गव्हर्मेंट एक्वायर करता म्हळ्यार गव्हर्मेंट आयलें म्हाका कितें म्हण तें कळना. एक वाटेन लोक लो फायिंग एरिया म्हण तें ऑब्जेक्शन करता आनी तीच एरिया एक्शन घेवची परस गव्हर्मेंट तीच एक्वायर करूंक सोदता. तुमी तांकां दिवची आमी ऑब्जेक्शन कोणाकूय मेल्ल्या मातये लावपाक जायो जागो पूण असलो जागो दिवप न्हू वीच इज कॉन्ट्रोवर्शियल वीच इज इको सेन्सिटीव लोकां माल करतात असलो. फातोड्ड्यां गोंय राज्य हात समितीन घडोवन हाडिल्ल्या यात्रेकरूंक वासिना मारपाचे कार्यावळीक उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय हजर आशिल्लो. मुसलमानांनी मतां दिल्ल्यानच हांव वेचून आयलो. दुसऱ्या गांवांनी मुसलमानांचेर अत्याचार जातात हें आपणाक खबर आसा. आमी सरकारांत आसात ते म्हणसर गोंयांत मुसलमानांचेर अत्याचार जावपाक दिवचे नात अशें उतरय ताणें दिलें खरें. पूण फकत 5 किलोमिटराच्या अंतराचेर उप्राशिल्ल्या कब्रस्तानाच्या वादाचेर मात विजय कितेंच उलयलो ना. पळयात विजयान मुसलमान भावांक दिल्लें आश्वासन. आमचे डेप्युटी CM विजय सरदेसाय येयलो आनी ताणें आमकां आश्वासन बी दिलें की हज हावजा खातीर आपूण काम करतलो म्हणून आनी आमची उमेद भोगता की तो हज हावज करून दितलो म्हणून. आमचे चंद्रवड्याचे जे मुस्लीम सगळे आहात ते आमकां सारके लागीं. आमी तांचे घरान ईदाक भोंवपी आनी खंयी जगार आसले जाल्यार हांव परतो पावता. ईद केन्ना चुकयना. इतले मुसलमान आमकां लागीं. मुसलमानांनी म्हाका एक स्ट्रॉंग सपोर्ट करून हांव पयलें आमदार जेन्ना जालो ताजे फुडें सदां सपोर्ट केल्लो आहा. सो हांव मुसलमानांक केन्ना विसरूंक शकना. खूब कडेन अशें आहा की मुसलमानाचेर अत्याचार जातात दुसऱ्या गांवांनी. गोंयांत अत्याचार जावपाक दिवचे ना आमी जे म्हणसर सरकारान आहा ते म्हणसर. हें हांव तुमकां उतर दिना. भायर कितें जाता तें म्हाका खबर ना. गोंयांत हें जावचें ना. आमचे खबराकार मडगांवच्यान रमेश नायक रावत आनी फातोड्डेच्यान संदीप तुयेंकार.
परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बुधवारा सांजच्या वेळार पडिल्ल्या पावसाक लागून सांकवाळच्या कांय घरांनी उदक भरलें. हो हुंवार मनीस निर्मीत आशिल्ल्याचो आरोप थळाव्यांनी केला. गटारां कोयरान भरिल्लीं. पावसा पयलीं ती नितळ करपाक जाय आशिल्लीं पूण केली नात. हे गजालीक लोकांनी थळावी आमदार एलिना साल्ढाणाक जबाबदार धरले. सांकवाळच्या लोकांक बुधवारचो दीस भोव कश्टाचो गेलो. गटारां कोयरान भरिल्ल्यान पावसाचें उदक वचपाक वाट ना. देखून पावसाचें उदक सांकवाळकाराच्या घरांनी भरलें. अचकीत आयिल्ल्या हुरान घरांत सगळी कडेन उदक भरलें. घरांतलें सामान उदकांत भिजपा पासून वाटावपा खातीर लोकांची बरीच धांवपळ जाली. घरांत भरिल्लें उदक भायर काडपाकच लोकांचो दीस फुकट गेलो. हे गटार आसा न्हू, अर्ध्या 2 घरां मातशें आयल्यान ब्लॉक जाल्ले आसा. ब्लॉक जाला आनी थंयसर मागीर थंय ब्लॉक जाता, रिटर्न उदक घेवन आमच्या घरान वयता. तुम्ही कोणाक कंप्लेंट करूंक ना? आमी केल्या. सरपंचाक हांवें सांगलें, हांव अंगणवाडीन काम करता. सरपंचाक सांगलें, पंचाक सांगलें, लास्ट MLA कडेन गेले, तांकां सांगलें. पुणून सगळ्यांनी हा म्हटलें म्हाजी कंप्लेंट कोणीनूच आयकूंक ना. उदक गटरांचे वचना फुडल्या ते ट्रेसपास नाशिल्लो, सो तो पयर हाफ उरलेलो म्हणून उरलेलें काम उरलेलें. सो ते उदक सगळें ट्रेसपासान उदक सगळें घरान येयलें. घरांची सगळें आमचे भितर स्टोर रूम आशिल्लो, तितून तांदूळ नाल्ल आशिल्ले सगळें उपपाक लागले. आनी कितें उदक जालें की पावल व्हरते हें पावल उदक जालां. आनी लास्ट इयर फेस्ता पयलू मॅडम एलिना मॅडमान म्हाका प्रॉमीस केल्लें की आपूण फेस्तां गटर मारून दिता म्हणून. जो गटर मारपा नाशिल्लो तो गटर तिणें खुर्चा फुडल्यान मारलो आनी जो आमकां ट्रेसपास मेन ट्रेसपास जाय आशिल्लो बायपास तो मारूं ना. हांवें वयल्या क्लिफांनी सांगलेलें मॅडम काम करतली म्हणून. एक फेस्त जालें, दुसरी फेस्त जालें, पूण मॅडम एकदां येवना. आनी म्हाज्या काकीलो चेडो एकटो वचून लास्ट इयर मॅडम येयलो, मॅडम करता मॅडमीन आजून करूं ना. सांकवाळच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. हुंड्या खातीर घोव आनी ताच्या घरच्यांच्या त्रासाक तोंड दिवपी बायलेक न्याय मेळोवन दियात. महिला काँग्रेसीन मागणी केल्या. हुंड्या खातीर बायलेक शारिरीक आनी मानसीक त्रास दिला अशें तांचें म्हणणें. सध्या हे बायलेचेर मानसीक उपचार चालू आसात. महिला काँग्रेसीच्या वांगड्यांनी मडगांवचो पुलीस उपअधीक्षक सेराफीन डायसाक निवेदन दिलां. बायलेक त्रास दिल्ल्या घोवाक अटक करून ताचेर कारवाय करपाची मागणी तांणी केल्या. This is a matter of a gone girl from Costa फॅक्टरी कडेन काके जुबेदा म्हणटा ती बायल एका लग्न करून दिल्लें. ताजी इनलॉज हावजींग बोर्डान रावतात आनी ते ताजे आवय बापूय कोस्ता फॅक्टरी कडेन. लग्न जाल्लें 6 वर्सां. गोवान कामाक लागून बॉम्बे ती रावताली गो बायलां. For 2 years everything was okay. After the daughter was born, the trouble set in. He started harassing her. आता 15 दीस पयले बॉम्बेक तो आनी ताजो भाव दोगांयनी त्या बायलेक राती टॉर्चर करपाक स्टार्ट केलें. डिमांड करपाक 50,000 माग म्हूण ते माग. तेज्यान तेणे ना म्हणलें, आपल्या आवय बापाची कंडिशन ना फायनान्शियल म्हणून. तो हॉट मेटल घेवन आयलो, कितें कायलाटो कुलेर कितें तरी घेवन आयलो. ताजे नाकाक गट धरलें देरान. गोवान ताजी जीब लासली, ताजे वोट लासले, ताजे सगळे छाती लासली, पांय लासले. ताका असले मेंटल टॉर्चर केलो. आनी दुसरे दीस ताका गाडयेंत घातलें. सासूमाय नणंद आनी गोवान हाडून कोस्ता ग्रावंडा कडेन ताका गाडयेंतल्यान उडयलें. दीस हेज टू बी डेल्ट व्हेरी सिरियसली बिकॉज इट इज अबाउट द डावरी. त्याच्या भावान कंप्लेंट दिल्लें तितून ताका ऑलरेडी FIR रजिस्टर केल्लो आहा. 0 FIR रजिस्टर करून आमी FIR आमचो त्या पुलीस स्टेशनार बिचोली पुलीस स्टेशनार ऑन पॉयंट ऑफ ज्युरिडिक्शन धाडला. सो ते रजिस्टर करतले आतां आनी ते इन्वेस्टिगेट करतले. फर्दर फॉर्मेट्स ते करतले. Second part of them, that statement has not yet been recorded. Statement is not recorded because the patient is not in a fit condition to make the statement. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.